वर्सां तेजे जाणटे येले गेले कितकीशी पिढी होऊन गेलो. कोण आपापल्या हितून वाटेन घालता, कोण आनी खंय मेळटा. आतां लाकडां सुद्दां सादारण मेळना. जर चार कोण मेलो लाकडां सुद्दां मेळना की खंय घालतलो. आतां अशें जालां की आपापल्या वाटो खंय आसा थंयसर आडे घालून दवरलेले आसा. पूण फुडें जो प्रश्न असो जटील जातलो लागलो की जागे मेळचे नासले की मडे व्हरून खंय घालपाचे ते. सगळे आमी जे जिवनान येयल्या ते आयज ना फाल्यां वयतलेच. पूण असो टायम येवंक जायना की तो प्रश्न सुटना आनी ताका जागो मेळना अशें जावंक जायना. जेन्ना पळय आमी सगळे जाण मेळोन जेन्ना पळय जर चार चौगांचें काम आसात आनी ते जर सक्सेस करून दाखोवपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी आपूण खंयची दुश्मनी आसा ती सायटीक दवरून चार चौगांच्या कामाक बसोन तेचेर विचार करून वर्कआउट करपाक जाय. अख्खे जेन्ना गाडीवाडा आनी कुडपाडा जेन्ना एक रावलो तेन्ना इतलें दिसलें आमकां की आमकां पयशे लागूंक ना कांय लागूंक ना. आमकां सहज प्रत्येकाची एक येवन हांगासर कामाची जी हें जाली ती आमकां खूब हें जाली. आनी अशी जर फुडें आमकां एकी जावन अशें बऱ्या कामाक पंचायतीक सुद्दां आमी सांगलें आमकां तुमचो फंड नाका, फंडांतसून तुमचें आमकां कांय करपाचें ना. तर हे खरेंच कुडपाडा आनी गाडीवाडा ह्या लोकां खातीर जाल्लें आसा. एका वेळार थंय पयलीं कुडपाडा आनी गाडीवाडा अशें थंय रोमटां सुद्दां एकी कडेन आसली. आनी तशेंच हे आयज आनी खंय तरी विभक्त जाले. आनी आयज त्याच रुपान हांगासर अशें दिसलें की हे स्मशान भुमी खातीर ते जाणट्यांचे हे भुरगे ल्हान ल्हान भुरगे आसा ते आयज सगळे भुरगे जे एकी कडेन येवन तेंच्यांनी अशें दाखोवन दिलें की चल आमची स्मशान भुमी एकी कडेन तेंच्यांनी केली. खूब बरें दिसता. सोयीस्कर जावचे अशें विचारान आमी गाडीवाडे वयले आनी कुडवाडे सगळे बांधव एके कडेन येयले आनी एक विचार केलो की आमी अशे पद्दतीन एक स्मशान भुमी बांदुया कारण आमकां अत्यंत गरजेचें आहा. आनी आमी सगळ्यांनी ठरयलें की हय अशे तरेन एक बांदुया. सगळे आमी डोनेशन काडुया आनी स्वताच्या पयशान बांदुया. आमच्या कुडापाडा गाडीवाडा यांच्या सहकार्यान आयज पुरवण पूर्णत्वाक येयली.